सो तू अशें म्हणटा की मराठी मराठी काय कसलो दिवपाक अधिकार लागला? exactly? कसलो अधिकार? राजू बाबा, No, Marathi shall be used in Shall be all used. purposes. Shall be used Shall म्हणजे be कितें? used. It can be म्हळ्यार used. कितें म्हळ्यार कितें तू सांग Shall be used म्हणजे तुका जाय जाल्यार तू वापर. परफॉर्म करपाक जाल्यार वापर वापर. जाय जाल्यार सहभाषा म्हणपाक सहभाषा म्हणपाक कितें सहभाषा म्हणपाक येना न्ही कारण तुका जाय ती मेळटा दिस इज द हिडन एजेंडा राजू बाब. ओके हिडन एजेंडा तो Shall be used. जे आसा पळय हेचे परफेक्ट प्रदर्शन चल्लां. राजभाषा कायदो कितें म्हणटा 345 कलम 346 कलम आणि 347 कलम या विशयी जाणकारांक एक प्रश्न कर आणि विचारून घ्या पयलीं हांकां खबर आसा काय म्हणून. नाही ते सोड हांगाच मुद्दो नाही, पण आता राजभाष जातकीर लेट मी क्लियर सर लेट मी क्लियर कारण जो पर्यंत हे विषय तुम्ही सॉल्व करिना किंवा जाणून घेना तेजेर अभ्यास करना हो वादाक कारणीभूत अज्ञान जे आसा न्ही यांच्या भितर हे वादाक कारणीभूत जाता. राजूबाब पळय जेन्ना शाल बी यूज्ड किंवा ती राजभाषा म्हणून नात तिका अधिकार जाल्यार मागीर म्हाका एक सांगा इतल्यो जनगणना जाल्यो 21 जाली ना कारण कोरोना आशिल्लो आनी 2011ची जनगणना आमकां कितें सांगता 1,58,000 मराठी भाशीक ह्या गोंयांत आसा आनी कोंकणी भाशीक कितले आसा 9,47,000